आता मेले सो केसो नुस्तें मेळटा काय मग म्हणून लायव या हिंगा दोये पॉम्पलेट गेले 2000च्यो चोय चोयला हो लायव ना दिसता सांगनासतना लायव येयल न्हू तूं येयलय आज सांगनासतना लायव येयल न्हू सकाळ फुडें सेव करूं जाता गो तो व्हिडिओ कितको सेव करपा मागीर दाखय मागीर मोटो लिंक दाखोवंक ना मू लायव येयल मू सांगोंक ना मू ऑन द स्पॉट डिसायड केला मी लायव येवपाक हो नाही एकूय सबस्क्रायबर एक कोण येयले आसा सबस्क्रायबर सगळी चिकचिक हांव बिजी जालें गा चार जावं येयला लायव बंद अकाउंट टायम नेक्स्ट टायम हांव सांगता तुमकां हांव लायव येता तो हांवें ऑन द स्पॉट डिसायड केलें लायव येवपा तुमकां फीश मार्केट दाखोवया म्हूण धाडा हांवें सगळें चोय किती चालते 2 किलो मैदा जोखून टाके तुका 300 रुपये किलो तेंकां सांगोन जालें हांव लायव येता कोण उरलें गेल गो दाडा गेल मिस्ता $39 लायव क्लियर नाही लायव नेटवर्क बरी ना दिसत म्हाका क्लियर ना दिसत बरें गाडा गेलो क्लियर ना दिसत बरें ना नेटवर्क येना पावस येयल्यान सगळें हें जालें बुला के लेके मैंने बुला के लाया KTC, yes. Hi, good morning.
छोटे आणि किती गेलते ते छोटे कैसे अंशे छोटे बापरे चालेल आपले का मोठे लोडे चालेल दीदी का इंगचे येते पिकअप अंकी तेल दिसतात इथे मामा आहे ना ते वीडियो क्लियर रहा लाइव क्लियर रहा हांव किंगफिश घेवपाक किंगफिश ना नुस्तें जाय तेंचें ना कितें करपाचें सारको पावस हिंग कितें तरी घेवन येयलें चोया हय कोण हे रबिकान कॉमेंट करता कितें गांवचें सो मेळना येवपाक हय हांव नेटवर्क बरी ना चल हांव खंय हां घेवन गेलो घरासून न्हावपाक पडटा दिसता चल हांव लायव्ह हिंगा एंड करता चड पावस येयलो हांवूय भिजोत हिंगा बाय बाय टेक केअर सी यू इन माय ब्लॉग एंड लायव्ह एंडूय करूंक जाणा हिंगा दिसता बाय बाय